रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचा. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्रीची येतली. आपणाकेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक पोती तो ते वाटेन वेताना ते जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासून माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक काठ, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासून कितें करूयेत? गेहाचे जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका भासयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एक पुताक वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस. तुजे साकरणेक फसयनाका. देवाचें उतर हें. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काळ वाकणतलो. संततेच्या संततेक तुझे विश्वासीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक बाळटा तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें गाल दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानानी वाकणतलो. उत्सवाच्यो बोबोमान अनभोग आसलेली परजा खरीस भागी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणान वसतले तांचे शुभामपण. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानानी वाकणतलो. तूंच तांची वडवी, तूंच तांचें बळ. तुजे स्तयेन उखल धरता आमच्या जैताचे कोंब. खरेंच सर्वेस्पर आमच्या रक्षणाचे ढाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव
कोरोस आमचो राजा. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळगायानी वाकणतलो. सान पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मोरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नणांत. तशें आसता बापाचे महिमे बरेच सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो. तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सोवे निके पिल्यांत आनी ताच्या मोरणांत वांटेली केल्यांत. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सोवे जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताजे वयर ह्या फुडाक कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताजेर पातकाक कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकच कोटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. Bagheon Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्त. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वंचड आपल्या बापायचो आनी आवयचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्हय. म्हजे वंचड आपल्या पुताचो या धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीच घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंतांचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदाक देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकाचो ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्यो भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता. सद्या काळाचो 13वो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी ह्या आयच्या आयतारा पवित्र सभेन आमच्या मुखार दवरल्या त्या वाचपांचेर थोडो नियाळ करूंक फुडें सरया. दाना भितरलें दान समाधान. दाना भितरलें दान समाधान म्हळां आमच्या मलगड्यांक तें जावंक न्हू. पूण म्हाका भोगता ताच्याकी वर्तें दान आसा. तें दाना भितरलें दान जीव दान. जीव दिल्या उपरांत ताच्याकी वर्तें दिवंक दुसरें ना. देखून तें श्रेष्ठ दान. आमच्या सुम्यान आपल्या मोगाळ बापाचे अपेक्षे प्रमाणे तेंचं दान केलं. मनशाकुळाच्या सल्वसाव पासत ताणें आपलो जीव दान केलो आनी तोच जेजू आज आमचे ताव तसलें दान अपेक्षिता. म्हजे पासत कोण आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वांचयतलो म्हणटा आमचो स्वामी. भावनो आनी भयणीनो,
सोम्याक आमचो जीव कित्याक जाय? कित्याक तो आमचो जीव विचारता? कित्याक आमी आमचो जीव वाचोंक नजो? हर एक मनशान ह्या संवसारांत आपलो जीव वाचोंक सोदचो न्हय. आमी कित्याक तर क्रिस्तवांनी आमचो जीव त्याग करीचे? जीव होगडावचो म्हळ्यार कितें? देव जावन आसा मोग. तो मोगा विणे कितेंच करना, कितेंच करूंक शकना. मोग करचोच ताचो स्वभाव. तर मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार आपणाकच विसरून पेल्या विशयान चिंतचें, आपणाकच मोडून हेरांक दिवचें. देखून देव आपणाकच खाली करता आनी तो आमकां दिता. ताणें आमकां ताच्या मोगान रचल्यान जाल्ल्यान आमी ताचे बरी मोग करीचे म्हणून तो आशयता. आमकां ताणें ताच्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे करून रचल्यात. देखून ताचे बरी आमकांय मोग करूंक साध्य आसा. पूण भोवन भयणीनो, आमच्या मुळाव्या पातकाचो, आमच्या सैमाच्या पातकाचो प्रभाव आमचे वयर इतलो पडला की आमी स्वार्थी मनीस जाता. आमी हेरांचो मोग करच्या बदलाक आमचोच मोग करता. दिवच्या बदलाक आमी घेता. उदारमनाचे जावच्या बदलाक आमी खांजूस हिमटे सुराती जाता. दुसऱ्याचो जीव काडटा चैत, पूण आमचो जीव आमी पुंजायता. हेरांक वायट आशेता, पूण आमकांच बरें करता. हे स्वार्थी मनशाचे सैम. असलेल्या सैमाचेर जैत व्हरून मोगाची मनशां आमी जावंक जेजू आमकां आज आयच्या सुवातेंत उलो दिता. ही एक विंचोवण न्हय, हर एका क्रिस्तावाचें कर्तव्य. मोगाची मनशां जायनासतना रावंक आमकां ऑप्शन ना. क्रिस्तांव म्हळ्यार जीव दिवचो व्यक्ती, आनी जीव दिवचो व्यक्ती कोण आसा जाल्यार तो जावन आसा क्रिस्तांव. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी शुनेमांतले एक ग्रेस्त स्त्रिये विशयान आयकले. वाटेन वेच्या एलिशा प्रवाद्याक तिणें तिच्या घरात स्वागत केलो, ताका जेवण वाडलें आनी क्रमेण तो देवाचो मनीस, तो देवोत मनीस म्हणल्या एका कारणाक लागून ह्या प्रवाद्याक एक कूड तिचे माळयेर ती तयार करता. तातूंत एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरून ह्या प्रवाद्याच्या गरजांक ती पावता. प्रवादी एलिशा हे स्त्रियेच्या उदारमनांतय संतोष पावता आनी भुरगीं नासतना उतर प्रायर पावल्ल्या ह्या जोड्याक भुरग्याचें देणें बसयता. ते ग्रेस्त स्त्रियेन एलिशा प्रवाद्याक थोडे पयशे दिवन धाडयेते आसले. या खंय ताका एक बिडार मेळत म्हणून सलाह दिवन धाडयेते आसले. पूण ती ताका आपलें घर उगडटा, आपल्या घरांत तिका स्वागत दिता. तशें म्हळ्यार त्या प्रवादीची शिकवण ती आयकता, ताच्या शिकवणेक ती भुलता आनी ताच्या मिसावांत ती साखरी पात्र घेता. देवान तिचे उदारमन पळयलें आनी तिका एक आवय जावचें भाग फावो केलो. भोवन आनी भयणीनो, देवाचें काम करचे मनीस आमचे सांगात जायते आसा. तांचे थंय आमी चडशे मोगान आसता, सहकार दिता. तांच्या वावरांत आमचो तांकी पुरतो सहकार बसयता. पूण त्याच वखदाक आमचे मदें आसा दुबळी धाकटी, आमच्याच कामाची आळा, कुलकारां, कीड जातीची म्हणून आमी लेखची, आमची शेजारची, गांवची, हेरां धर्माची. एका उतरान सर गरजे वता. ती देवाची मनशां, ती देवाचीच भुरगीं. तांचे थंय आमी आमचो मोग दाखयता ओंगी. तांचे पसत कांय थोडो सॅक्रिफायस करता ओंगी. आमचो मोग आमकां मात्र सीमीत जाल्लो न्हय, तो मोग सगळ्यांक मेळचे, तो मोग सगळ्यांक पावचे. असलनसी एक चिंता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल आमच्या मुखार दवरता. आमी सगळ्यांनी बावतिस्म घेतला आनी ह्या बावतिस्माचो नीज अर्थ कितें? बावतिस्मांत आमी सैतानाक पाठ करता, ताच्या सगळ्या बुलोवण्यांक पाठ करता आनी सगळे ताच्या करण्यांक पाठ करता अशें म्हणून आमी बसयल्लें आसा. तशें करूंक सांगले तितले सुलाभगी खंडीत ना, ते कश्टाचे. आमी सैतानाक पाठ करतना आमी आमच्या पातकी सैमाक मरता, क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. आमचो वेळ आमची तालयता, आमचो दुडू, आमच्या संपन्मुला हेरांच्या बरेपणा खातीर गळसितना आमी सवकास मरता. तवळ मात्र आमी जियोंक शकता. देखून सांत पाऊल म्हणटा,
मोगाचें जिवीत जियेतना आमी क्रिस्ता बरी कुर्सार मरता, पूण त्याच वखदां आमी क्रिस्त सांगता जिवन जाता, ताच्या जिवनपणाची सकत आमच्या शिराशरांनी भोगूंक पावता. क्रमेण आमी क्रिस्ता बरी जाता, पातकाक आमी मरता देवा खातीर आनी देवा बरी आमी जियेता. आयचे सुवातेंत जेजू कडाकड उतरांनी आम्हा क्रिस्तांवांक ताच्या पाटलावदारांक सांगता की आमी तोंडा पुरते क्रिस्तांव जाल्यार पावना, तस जाल्यार क्रिस्तांवांची ताका गरज ना. ताचे पाटलावदार खरेंच एका शिपाया बरी, सोजेरा बरी. ताका सर्वांच्याकी चड तांचे मिसां, तांचें कर्तव्य गरजेचें. हेर सगळे उपरांत, हेर सगळें सेकंडरी म्हूण आमी म्हणया. एक सैनीक आपणसो जीव तरी दीत पूण आपल्या देशाक द्रोव करचो ना, घात करिना. तशेंच आमच्या मेस्त्रीचे पाटलावदारी जाल्ले आमी ताका घात करूंक फावना. त्या भायर आमच्या जबाबदारेचो आमच्या मिसांवाचो कुरीस घेवन आमी जेजू फाटल्यान वेचे हें आमचें काम. हे मिसांव आमी केदाळ उदार मनान करता तवळ आमकां नितिवंतचो प्रतिफळ खंडीत मेळटलो. देखून तस जाल्यार बरोवशान आमी आमचें क्रिस्तांवपण जियोवंक जेजू आमकां उलो दिता. भोवरो भयणीनो, जेजूचे पाटलावदारी म्हणून आमी आमच्या जिणेक देखी वरवीं दाखोवया. आयच्या वाचपांच्या उजवाडान ही थोडी लिसांवां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव शिवरतां. पयल्यान पयलीं आमी उदार मनाचे जावया. आमची इल्ली मूठ बांदली सुटया. कांय थोडे दान दिवया. दान करचें आमचे कडेन जायतें आसा. कांय ना मनशा लागीं एक बरो हांसो आसा, एक उत्तेजनाचें उतर आसा, पाट तापडून हात आसात. कांजूस हिमटे जावचे नाका. देव आमच्या उदार मनाचेर आपणाचें बेसांव घालतलो. दुसऱ्यान खंयचेय मीत मिरवून करचें नाका. जावं पुरो खाणांत, जावं पुरो न्हेसणांत, जावं पुरो आमच्या उलोवण्यांत आमची मीत सांबाळया. आमचें जिवीत आमचें न्हय, तें सोम्याचें. तो तें सांबाळटलो. आमी आमचेच वयर लेका व्हरतो हुस्को करचो नाका. आमकां आमचें मिसांव पयलें, दुसरें सगळें उपरांत. केदाळ आमी नितीन शिस्तेन जियेता तें जिवीत देवाक मानूं वता. तिसऱ्यान आमचो कुरीस घेवन सोम्या फाटल्यान वेतना खंडीत तो जड जातलो. तवळ आमी निराश जावचे नाका. सोम्यान ताचो कुरीस जड जाताना तो आनी एकल्याच्या खांदार दिलो. तशेंच आमी एकामेकाचे कुरीस वावोवया. सांगाता चलतना वाट गेल्लीच कळना. त्या देखून सांगाता चलया, सांगाता आमच्या साल्वासांव जोडया, सगळ्यांक आमचो सहकार दिवया. तुमकां सुमेस्ता एक बरो आयतार मागता. सोमी आमकां सुमेस्ता तुमकां आनी म्हाका आपल्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन.